करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारानू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा गोंयच्या रानांत आनी मिनांत जादू. हे पळयात व्हिडिओ. कसलो जादू तो. मीन वाडटा रान देंवता सगळे कडेन अशेंच जाता. मीन वाडटा रान देंवता सगळे कडेन अशेंच जाता. गोंयांत मात जादू जाता. मीन वाडटा रान चडटा. गोंयांत मात जादू जाता. मीन वाडटा रान चडटा. We have said the dumps we will auction and sell by auctioning the dump. 2 months prior to हे उदक आटपाक लागला. It is because mines have been closed. They are no more pumping that water out into the river which they used to do. आता आमी प्लान करता की मायनीच्या पिट्यान आशिल्लें उदक काडून दर्यान हातून न्हंयन उडोवपाचो प्लॅनिंग गोवा गव्हर्मेंट करता. नाल्यार तुमकां मे म्हयन्याक उदक दिवपाक येवचें ना म्हाका. तो पळय ताका चिंता आसा पळय ती ताणें कांयच चिंता हे करपाची गरज ना. म्हाका फक्त चिंता इतली जा की ह्या लोकांक फाल्यां सेफ्टी हांची कशी करप ती म्हाका व्हडली चिंता. अजून गोंयचो मनीस हो खूब थंड बट थिंग्स आर बॉयलिंग अप स्लोली. दॅट इज अ पुलीस रिपोर्ट वीच आय एम गेटिंग. इफ यू फायंड व्हायलन्स ऑर सुइसायड्स डोंट बी सरप्रायज्ड इन दॅट बेल्ट. आमचो मुख्यमंत्री पर्रीकार कितें म्हणटा की डम्प्स जे आसा मायनींग डम्प्स तातूंतले मिनाची निर्गत करपाचो आपूण यत्न करतलो. आतां हे डम्प्स म्हणजे कितें मिनांतले ज्ञानी जे आसात ते कितें म्हणटात की 1 टन जर तूं बाजारांत विकतलो जाल्यार तुका 4 टन भितरल्यान काडचे पडटात. 3 नाल्यार 4 टन मिनांतल्यान काडचे पडटात. तातूंतलो 1च टन बाजारांत विकपाचे दर्जाचो आसता अशें म्हणटकर मागीर हे 2 नाल्यार 3 टनांचे कितें जाता ते खंय वतात ते खंय तरी ते रास मारून दवरतात. थोड्या वेळार तांचे झाडां बिडां रोयतात. थोड्या वेळार ते तांकां जर दिसता फुडाराक हे निर्गत करपाक शकतले तांचे जाल्यार ते तशेंच दवरतात. म्हणटकर ते डम्प्स पळय आसा न्ही ते खूब कडेन राशी मारून दवरलेले आसात. तर ते मीन आदींच काडिल्लें आसा ते सकयल्ले दर्जाचे आसता आनी जेन्ना आंतरराष्ट्रीय बाजारांत सकयल्ले दर्जाच्या मालाक मागणी येता तेन्ना ते तांची निर्गत करपाक मेळटा. ते आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा ते सगळे नेम बीम पाळून ताजो अभ्यास करून आपूण ते निर्गत करपाचो प्रयत्न करतलो. दुसरी गजाल तो सांगता तो जादू. डंपाचो जादू न्ही. जादू तो आतां येता की खुबश्या मिनांनी उदक भरला आनी जेन्ना मिनां चलतात तेन्ना ते मीन जे पळयतात मिनांचेर काम करतात ते पंप लावन तें उदक खळयांनी नाल्यांनी व्हाळांनी बी घालून तें उदक मागीर न्हंयांत वता. आतां मिनां चलना म्हणटकच तें उदक तश्शें आसा. म्हणजे सरकार आतां पंप लावन तें उदक सोडटलो आनी तें उदक सोडटकर गोंयच्या उदकाची पुरवण वाडटली. आतां मीन हें वायट. मिनान खूब गोंयांक वायट केलां. पर्यावरण वायट केलां. हें केलां तें केलां अशें म्हणून शाह कमिशनान खूब बरयलां. ही गजाल खंयच बरोवना की बाबा थंय उदक खूब सांठिल्लें आसता ताका लागून जमनी पोंदचे उदकाचो जो लेवल आसता जो पावंडो आसता तो उंचावता आनी तें उदक सोडल्यार मागीर न्हंयचेंय उदक चड जाता आनी गोंयचे उदकाची पुरवण चड जाता अशें म्हणून शाह कमिशनान खंयच म्हणूं ना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलां म्हणटा हो एक जादू जालो ना. आज मेरेन कोणेच मिनान कितेंच बरें केलें म्हणलें ना. म्हणजे जांकां मिना कडल्यान येणावळ येना तांणी कितेंच बरें केलें म्हणलें ना. आतां एक बरी गजाल मुख्यमंत्र्यान दाखयल्या हो जादू न्ही तर हाजेर चड अभ्यास जावपाची गरज आसा. आनी बाबा गोंयच्या कितल्या उदकाची पुरवण ह्या उदकाक लागून वाडटा हाचो अभ्यास करपाची गरज आसा. आनीक एक गजाल मुख्यमंत्र्यान सांगली म्हणजे जे लोक सुप्रीम कोर्टांत गेल्ले मिना आड आनी जाका लागून खुबशे लोकांक गोंयच्या लाखांनी लोकांक त्रास जालो ते लोकांच्या जिवाक धोको आसा असो पुलिसांचो रिपोर्ट आयला आनी आपल्याक ताचो हुस्को जाता म्हणून. म्हणटा आमच्या गोंयांत कोणाचे जिवाक धोको आसूंक जायना आनी अमक्याच्या जिवाक धोको आसा म्हणून कोणाक हुस्को जावपाक जायना. हें सरकाराचें कर्तव्य की आमच्या सगळ्यांचें रक्षण करपाचें. सगळे गोंयकारांक
राखपाचें रक्षण करपाचें सरकाराचें कर्तव्य. पूण सरकाराक जर दिसलें अमके अमक्याच्या जिवाक धोको आसा और तमके तमक्याच्या जिवाक धोको आसा म्हणून सरकारान जाय ती कारवाय करून तांकां सगळ्यांकच रक्षण, तांकांच म्हणून न्हय सगळ्यांक रक्षण दिवचें. सगळ्यांक रक्षण दिवचें म्हणजे कितें, 3 लाख 4 लाख लोकांच्या जिवाकय धोको आसा. कारण तांकां जर जेवण सारकें मेळना, येणावळ सारकी ना जाल्यार तांच्या जिवाक धोको आसतलो. आनी तेय बी मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां की वातावरण तापता, थंय वायलंट जावपाक शकता, थंय सुइसायड जावपाक शकता, आत्महत्या बी जावपाक शकता म्हणून. म्हणून तांच्या जिवाक धोको आसा, सगळ्यांच्याच जिवाक धोको आसा हें सरकारान लक्षांत घेवचें आनी सरकारान योग्य ती कारवाय करची. आनीक एक गजाल सांगली म्हणजे योग्य तो अभ्यास करून आपूण मीन सुरू करतलो. म्हणजे तो अभ्यास कंप्लीट पुराय जाले शिवाय आपूण मीन सुरू करपाक दिवचो ना. आतां कितले अभ्यास जाले, आतां आमचें सरकार गोंयचें सरकार अभ्यास करतले. हाजे पयलीं शहा कमिशनान अभ्यास केलो, ताजे उपरांत ती CEC म्हणजे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी तिणें अभ्यास केलो. आनी आतां खंय इंडियन स्कूल ऑफ मायंड धनबाद म्हणजे इंडियन स्कूल ऑफ जी संस्था आसा भारत सरकाराची इंडियन स्कूल ऑफ मायंड्स, थंय खंय आनीक एक अभ्यास चल्ला गोंयचे मिनाचो आनी तो भारत सरकारान ऑर्डर केला. आनी भारत सरकारान खंय सुप्रीम कोर्टाक सांगला की त्या संस्थेचो रिपोर्ट येतकरूच आमी गोंयचें मीन केन्ना सुरू करपाचें तें थारायतले. तो रिपोर्ट येवचे पयलीं आमी कांय करचें ना. म्हणटकर आमचें म्हणणें कितें, तुमी कितले अभ्यास करा, हे सगळे तज्ञ पळय आसता न्ही गिन्यानी, ते एकामेका कडेन केन्नाच एग्री जायना. तूं सांगता तें बरोबर, हांव सांगता तें चूक असो एकूय तज्ञ म्हणना. म्हणटकर हे चारय अभ्यासांची आतां झगडी जावपाची आसा आनी ते झगड्या भितर सॉर्ट ऑफ रेडेपाड्यांचे झुजान म्हणजे झाडांचेर काळ अशें म्हणटा पळय न्ही, तशें त्या झगड्या भितर कितें करपाचें कशें करपाचें हातूंत भासा भितर आमचें मीन परतून सुरू करपाची जी प्रक्रिया आसा ती लांबणेर पडटली काय दिसता. म्हणून सरकारान आमचें सरकार जो अभ्यास करता तातूंत आनीक 2 गजाली सरकारान अभ्यास करपा जाय. पूण आनीक 2 जादू गोंयांत जाल्या. जादू म्हणजे कसले तर गोंयची रानां. आतां आज कितें म्हणटा, तांची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची रान खात्याची वेबसायट जी आसा कंप्युटराचेर, ताजेर कितें म्हणटा की गोंयचें रान, गोंयचो वट्ट वाठार जो आसा 3700 स्क्वेअर किलोमिटर चौखण किलोमिटर, ताजो 37% गोंयचें रान आसा, 37%. आनी मागीर प्रश्न येता कितें, आज जर 37% आसा आनी गोंयांत मीन जर इतलें वाडलां जाल्यार पयलीं रान खूब आशिल्लें जावपा जाय आनी ताचें कमी जालां जावपा जाय. कारण जितलें मीन वाडटा तितलें रान देंवता. हो सगळो सिद्धांत सगळे देशाक सगळे जगाक लागू पडटा. अर्थात मीन रानांत आसल्यार, मीन राना भायर आसल्यार रानाक आनी मिनाक संबंद ना. म्हणटकर आमी प्रश्न केलो की बाबा पयलीं रान कितलें आशिल्लें गोंयांत, स्वातंत्र्य जातकीर कितलें आशिल्लें. तर मागीर आमकां खंयच्यान तरी बातमी मेळ्ळी की हे रान पळय आसा न्ही, गोंय स्वतंत्र जातकर हे 28% आशिल्लें, 28% आशिल्लें म्हणून. जर 1961 28% आशिल्ले आनी आज जर 37% जाले जाल्यार हाजोड तसो गेल्ल्या 50 वर्सांत गोंयचें रान 30% वाडलां. विश्वास बसना. पूण ही गजाल ही आंकडेवारी जी आमकां मेळ्ळ्या ती जे लोक जाणात ताजे बद्दल तांणी दिल्या. आनी ही आंकडेवारी शहा कमिशनान दिवना. इनफॅक्ट शहा कमिशनाचे कंप्युटरा वयलीं पानां जी आसा 500 550 ती सगळीं आमी वाचून पळयलीं आनी तातूंत खंयच आमकां अमकी मिनां गोंयच्या रानांत आसा असो म्हणून खंयच स्टेटमेंट अशें म्हणून खंयच वाक्य मेळ्ळें ना. हाजे उरफाटें गोंयची चडशीं मिनां सगळीं रानांत आसात आनी रानाक लागून खुबशें पर्यावरण पेड्ड्यार जालां अशें म्हणून सगळें परतून दर 10 पानांत एक फावट तरी शहा कमिशनान म्हणलां. म्हणटकच जे शहा कमिशन म्हणुना ते आमी सोदून काडलां. ते आमी सोदून काडला तो जादू बरोबर आसा काय ना हे गोंयच्या सरकारान अभ्यास करचो आनी थारावचो. आनीक एक दुसरो जादू म्हणजे कितें, शहा कमिशनान रानांत कितलीं मिनां आसा ती सांगूना. फक्त रानां पेड्ड्यार जाल्या म्हजो मंत्र बरयत शहा कमिशन सुटला. कितली रानांत कितलीं मिनां आसा तर आमी चवकशी केली. रानांत 27 मिनां आसात. 27 मिनां आसात अशी म्हणून आमकां म्हायती मेळ्ळी. आनी 27 मिनां म्हणजे केदी मिनां, खूब व्हडलीं मिनां. मिनाची सादारण सरासरी वाठार जो आसा तो 75 हेक्टर असो आमी धरया. हो खंय 75 हेक्टरां परस कमी आसता. सादारण मिनाचे जी लीज आसता खणी आसता त्यो कमी आसता. पूण आमी 75 हेक्टर असो धरता. आनी 75 हेक्टर जर धरले जायत
जाल्यार सादारण 2300 हेक्टर सुमार जाता. 27 मिनांचो वाठार 2300 हेक्टर म्हणजे 23 स्क्वेअर किलोमीटर. आतां 23 स्क्वेअर किलोमीटर सोडात, 30 स्क्वेअर किलोमीटर धरात. 30 स्क्वेअर किलोमीटर पसून जर धरलं जायत, गोंयचें रान आसा 1400 स्क्वेअर किलोमीटर आनी गोंयचो वट्ट वाठार 3700 स्क्वेअर किलोमीटर. म्हणजे गोंयच्या वट्ट वाठाराचो, गोंयचे भुंयेचो जर मीन कितलो वांटो धरून बसला हे जर तुमी विचार करशात 1% परस चड ना, 1% परस चड ना. आनी फक्त रानाचो कितलो वाठार मिनान घेरला हें जर तुमी विचार करशात जाल्यार 2%, 2 नाल्यार 2 परस मातसो चड टक्के तो घेरला अशें तुमच्या लक्षांत येतलें. आतां 2% रान जर पेड्ड्यार जालें जशें आमी धरया, 2% रान जर पेड्ड्यार जावन 25% लोकांक जर रोजगार मेळटा, तांच्या पोटाची वेवस्था जाता जाल्यार हांव 2% आनी 5% पेड्ड्यार करप म्हणपी. पूण 25% रान पेड्ड्यार करून 2% लोकांचें जर पोट भरता जाल्यार तशें करनाकात म्हणचें पडटलें. म्हणून ते ताचेर हें समतोल आसचो पडटलो, बॅलन्स आसचें पडटलें. म्हणून हें बॅलन्स करपा खातीर गोंय सरकारान ही आंकडेवारी परतून तपासून पळोवची. बाबा खरेलींच रानांत मिनां कितलीं आसा, खरेलींच कितलीं रानां पेड्ड्यार जाल्या आनी इतलीं रानां पेड्ड्यार जाल्या ताजो प्रॉब्लेम आसा काय ना, काय तितल्या लोकांक पोट भरपा इतलीं रानां पेड्ड्यार जावंकच जाय. राष्ट्रीय मिनाचें धोरण 2008 जर तुमी वाचशात तातूंत स्पश्ट बरयलां की नो इकॉनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग सॅक्रिफायस ऑफ एनवायरमेंट म्हणून. म्हणजे अर्थीक उदरगती खातीर खंयी काम करूं तातूंत थोडें तरी पर्यावरण पेड्ड्यार जातलें. पर्यावरण जर तुमकां पेड्ड्यार जावपा नाका, अर्थीक उदरगतीचें काम करनाकात अशें म्हणून. म्हणटकर ही राष्ट्रीय धोरण जालें आनी तांणी मिना बद्दल म्हणलां की मीन बसून जाता थंय बसून पर्यावरण पेड्ड्यार जातलें आनी तें आमकां खबर आसपाक जाय म्हणून. कितलें जातलें हें सरकारान थारावचें, कितलें जावपाक शकता, कितलें जावपा आमी दिवपाक शकता हें सरकारान थारावचें. ह्यो जाल्यो 2 गजाली आनी ह्यो 2 गजाली पळय आसा न्ही त्यो सरकारान हे दोनूय आमकां जादूशे दिसतात. म्हणजे हाजे पयलीं ते शाह कमिशनान पॉयंट आवट करूं ना, आनी कोणें पॉयंट आवट करूं ना. हें एक्चुअली मीन सामकें वायट म्हणटा. तातूंत हाजो अभ्यास जर करत जाल्यार तुमकां दिसतलें मीन तितलें बाबा वायट न्ही आनी मिनान तितलीं बाबा रानां पेड्ड्यार करूं ना. हो बेटो सोश्याचेर पान पडलें म्हणून सोंसो जसो मळब पडलें म्हणून धांवत सुट्टा तसल्यांतली ही गजाल एकादलो आसुये. हाजो अभ्यास सरकारान करचो आनी सरकारान योग्य तो ठराव घेवचो, योग्य तें डिसायड करचें. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनो जायात जागे